A30, page 15. Sorvesparachi Seva Korat, A30, page 15. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां हांव माय मोगाचो योगकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तो कोस घेवन खूब म्हण पयस थावन तुमी हांगसर मिसाक आयिल्लीं आसा. कित्याक लागून? कित्याक तुमकां बाळत आसा आनी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचेर तुमी तुमचो विस्वास दवरतात आनी हाका लागून तुमकां बरें दिसता हांगसर आयलीं म्हणटत. पयले सुवातेर तुमी मागतात तें तुमकां मेळटा, ताका दिनवासूंक आयल्यान आनी आनिकूय आमकां जाय म्हणून आमी मागणें करूंक आयल्या. तर ही सगळी तुमची मागणी मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तें सांव आसा तें मनांत धरून ह्या वेळार वांटो घेतना मिसांत पयले सुवातेर आमी देवाचीं भुरगीं आनी सगळीं जाणां बरीं, पूण आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी, चिंतनांनी आमी वायट चिंतता, उलयता, कोत्ता आनी आमची चालूय केन्नाय वायट आसा. तातूंतली आमकां सुटका मेळच्याक ह्या वेळार आमी देवा कडेन आनी एकामेका कडेन बोगसणे मागया. देव आमकां रोखडोच बक्षिता, पूण आमकां ती कृपा मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागया. दुसऱ्यांक समजून बगसूंच्याक आनी आमकांय समजून बगसून जेजूच्या वतीन आमचें जिवीत सारच्याक. सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजांत थावन सिंतीदान हे मागणें आतां म्हणया, बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकल्यो बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर पुदिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मागुया. मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताक घेवंक आमची काळजां जागी कर. ताच्या येण्या वरवीं नितोळ अंतस्करणान तुजी चाकरी करूंक आमी पाव म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जो आमचो पवित्र देव तो म्हणटा, तुमी म्हाका कोणा कडेन म्हूण सोर करशात आनी म्हज्या सारको आनी कोण आसत. तुमचे दोळे वयर उबारून पळयात. ही नखेत्रांक कणे केल्यांत, ही फौज कशी ताणें मांडटात आनी दर एकाक आपआपल्या नांवान तो उलो करतात तो तोच. ताची शक्ती कितली पदवी, कितली वोट, तुमचें बोल. कोणूच जबाब दिनासतना रावना. म्हजो फुडार सर्वेस्पराक तावना. म्हज्या हुकुमाची तो बेपरवा करता. अशें तुजें कशें म्हणूंक जायत जाकोबा? अशें तुजें तेंच कशें जोडूंक जायत इस्रायेला? तुका कळूंक नासलें गाय? तुवें आयकूंक नासलें गाय? सर्वेस्पर सासणाचो देव, पृथ्वीचो शिमो ताणें घडल्यात. तो तोखना, तो दमना, ताचे गिन्यानाक तावना. तरणे दादल्याक तोकून आनी दामून वचीत, तरणाटें घडून वचीत, पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता तितल्यांकूय नव्यान बळ मेळटा. गोणी परी तांकां पाकोटे फुट्टात. तीं धांवतात पूण दमनात, चलतात पूण थकनात. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आमचो सगल्यांचो जबाब जावं दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळीं म्हणुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळे मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. तो सगळेच तुजे हुकूम हुकमान बक्षिता. सगळे वायटांक वखद दिता. तो तुजी जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुजे माथ्यार माये मोगाचो आनी कोनवालेचो मुकूट घालता. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सर्वेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग चड करून पेटना. ताचे कालीस काकुलतीचो तेवो. आमच्या पातक्यांक फावो ते मापान तो कास लायनात. आमच्या गुन्यांवांच्या फावो ते फारीकपण मागिनात. जबाब. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora. फळे आपले पोजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळूंक तोयर आसत ती सोदोवी. Sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Soy sorvespora. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणलें, सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी ओजेच्या बारा खाला आसात तीं म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलों. म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें. तर म्हजें जूं सोंपें आनी ओळू म्हजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजून आमकां कितें सांगलां? आपलो स्वभाव कसलो पळय तो शांत
आनी ल्हानवीक काळजाचो. म्हणजे कोणाच्यानूय ताचे सरशी येवंक जाता. जी कोण ल्हानवीक काळजाची ती म्हणल्यार तूं कोणूय तांचेशी येवन तांचे बरोबर उलोवंक जाता. तांचे मदें तर गौरव आसत जाल्यार आमी सगळीं भियेतले. आनी तो कोण? तो देव. देवाशी आमी हे भाशेन सगळ्यांनी येवंक जाता. आनी तो कितें करता? आमकां शांती दिता. कित्याक लागून शांती? कित्याक तो सगल्यो वस्तू बापायशी धरून आनी बापायन सगळे रचलेले आसा. सगल्यो वस्तू आसात, दिसतात आनी दिसना पळय त्यो पर्यंत. म्हणटच तो ताका एकवटान रावता आनी ताका ताची शांती मेळटा आनी ही शांती तो आमकां दिता. तर आमी ताचे सरशी कशी म्हणून रावता? आमी ताका एकवटान रावंक जाय म्हणून ताणें सांगलां आमकां. कशें एकवटान रावतलें हांव? एक सुवातेर पयले सुवातेर हें मनांत दवरया. तो आमचे बरोबर सदांच आसा. कसो सदांच आसा? आमी सुस्कार घेता न्हय, सुस्कार आमचे सगळे सदांच आसा. दिसाचो आनी रातचोय आसा. न्हिदली म्हणटत आमी पळयात सगळे जाणां सुस्कार घेत आसा. ते भाशेन देव म्हजें सवें आमचें सवें आसा. सगलो गोत ताका मात आमी आजीर जावंक जाय. तितलेंच पुरो. ताका आजीर जाली की ना मागीर ताचें सगळें बरेंपण, शांती आनी ताचें आसप आमचे मदें आसलें की ना बाकीचें सगळें थाऱ्यार येता. हें तुमी कबूल करतात की करना? तुमी तर कबूल करशात, तुमी विस्वासान ताचेर तुमचो भावार्थ दवरतात आनी हें सगळें तुमकां फावो जातलें. कशे भाशेन आमी ताचेर आमचें आतां आसप दवरतले? हांव सुस्कार घेता तेन्ना सुस्काराक आमी आजीर जावया. कशे भाशेन? प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांचीं बोटां आसात न्हय आमचीं, थिंचोच थान तकले मेरेन सुस्कार भरोन येता. हांगसर घेता आमी, पूण जशे भाशेन एक आणयेंत उदक वयल्यान वता पूण वयल्यान थान सकयल बरोना तें, सकयल थान वयर बरोन येता की ना, तेच भाशेन सुस्कार घेता तेन्ना आमी सकयल थान वयर बरोन येता. सुस्कारान सुस्कार भायर सरतना वयर थान सकयल आमी सगळे रिकामे करता. आतां एक आणयेंत उदक घातलें की ना, आणयेंतलें सगळें उदकान येता आनी उदक भायर उडयलें की ना तें सगळें भायर वता आनी मागीर पोत्तून घातलें म्हणटच बाकीचें कितें आसा तें आमी मातशीं बोटांनी साफ करता. मागीर साबू लावन साफ करता. मागीर हे भाशेन साफ करीत आसता मागीर ती नितळ जाता की ना. तेच भाशेन जेजूक आमी तर आजीर जायत आनी जेजूच्या नांवान तर आमी सगळीं आमची चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी भायर काडीत जाल्यार आमकां सुटका मेवतली. ही गॅरंटी हांव तुमकां दितां. कित्याक ही म्हाका दिवपाची गरज ना, जेजूनच आमकां दिलेली आसा. तुमी म्हजें सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सवें रिगून रावता. प्रत्येक सुस्कार तो आमचें सवें रिगून रावता. सुस्कार भायर सरतना आमी ताचें सवें रिगून रावया आनी सगळें तो थाऱ्यार हाडटलो. हे भाशेन 5 मिनट न्हिदच्या आदीं तर आमी प्रॅक्टीस करीत ताका एकवटान रावत जाल्यार आख्खी रातभर तो आमचें सवें एकवटान आमचें सगळें भितरलें थाऱ्यार हाडटलो. हाका भरपूर वेळ लागता. कितेंय तर आमी प्रॅक्टीस करता जाल्यार ताका वेळ जाय आनी जेन्ना आमी ते वस्तूचो मोग करता तेन्ना आमी खुशेन भरपूर वरां तातूंत घालता. तेच भाशेन जेम आमकां सगल्यांक जाय न्हय, ती आवडीची आमची. जेमेतूच आमी मागण्यांत रावया आनी जेम बरी पडटली आमकां आनी जेजू सवें आमचें जिवीत घोटायेन बरोवन येतलें. सकाळीं उठ्ठना ताका एकवटान उठया आनी मागीर कितें जातलें? दीसभर मागीर सोंपेपणी कोणेंय तर आमकां कितें म्हणलें तें देवासून येता की तांचेसून येता ओ देंवचारासून येता तें आमकां रोखडेंच कळोंक लागतलें. रोखडेंच आमी तें सगळें जेजू सवें धरूंक लागतलें. हांव सुस्कारांतल्यान आमचेर परिणाम तांचो जाता चिंतनांनी, उतरांनी आनी चालींतल्यान आनी भावनांनी. तें सगळें आमी जेजू सवें दवरतले. हांव आनी तितलेंच न्हय, आमी तांकांय मागण्यांत दवरतले. हांव
तांचे सोबे आमी सुस्कार घेतना आमचे सोबे तांकांय जेजून बरोवन दवरतले हांव तांची उतरां चाल आमी जेजूच्या सोबे करतले हांव हें आतां खोलायेचें मागणें हे भाशेन ताणें आमकां सांगलां आमीच न्हय आमी दुसऱ्यांकूय जेजू सरशीं हाडूंक जाय सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी ओज्याच्या बारा खाल आसात ती म्हजेशी यात वय ताचे शी येवया तो आमचे सोबे आसा ताचे सरशीं दवरया आनी तो कोण ल्हानवीक आनी शांत आनी तुमकां समाधान मेळटलें ही ताणें आमकां सांगलेलें आसा पयले वाचपान खूब सांगलेलें आसा देव कोण पळय तो पूण हांचेर आमी मनन करया आनी हे भाशेन तर आमी जियेत हांव तुमकां गॅरंटी दितां कांयच वायट आमकां लागचें ना तो आमचे भोंवतणी एक वणत कशी जातली आनी भायलें ना म्हणून भितरलें आमकां केन्नाच वायट करचें ना कित्याक तो आमचे सोबे आसा तो आमचे सोबे आसा जाल्यार कसलेंच वायट आमचे सोबे उपजोंक जायना पूण आमी ताका एकवठोन रावंक जाय ताका आजीर जावंक जाय बाकीचें सगळें तो करतलो हे भाशेन करच्याक आमचे हात अशें उंटीन दवरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट दवरया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता पांयाची बोटां आसा थिंचोत्तान तकले मेरेन कुडींत मनांत आनी ओतम्यांत आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सगळें आतां बरोवन आयलेलें आसा तर तें आमी सगळें जेजूच्या नांवान भायर काडया सुस्कार भायर सोडटना सुस्कार काबार जायसर जेजू 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 हे भाशेन सुस्कार काबार जायसर म्हणपाचें मागीर बरो सुस्कार घेवन जेजून आमी बरोवन येता सगळ्या आमच्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आनी ओतमेच्या आनी सुस्कार भायर सोडटना पोत्तून जेजूच्या नांवान सगळें भायर काडया ही प्रॅक्टीस करीत तर आमकां भरपूर फायदो जातलो कांयच आमकां वायट कुडीक मनाक ओतम्यांक जावचें ना कित्याक सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत केलें आनी कितें तर जायत जाल्यार जशे भाशेन जेजून आमचे पासत तो घायल जालो आमी ताचे सोबे रावन एकदम निश्कलंकपणी ताच्या एकवटान सगळें सोंसतल्यां भोगतल्यां आमचे पासत न्हय दुसऱ्यांच्या सुटके पासत जशे भाशेन जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारोयलें तेच भाशेन आमी हें सगळें जेजूक एकवटोन दुसऱ्यांच्या साल्वसां पासत भोगतले आनी हे भाशेन खऱ्या देवाच्या मोगान आमचें जिवीत वाडटलें ही कृपा आमकां सगल्यांक आतां मेळ्ळिली आसा आमी दादोशी जावया संतोशान भरया आनी सगल्या संवसारा पासत आमी मागया जांचे पासत आमी हांगसर मागूंक आयिल्लीं आसा तांकां आमच्या मनांत आनी काळजांत दवरया आनी संवसारा पासत आमी मागया सोर पोदेदारा आनी काकळुत्सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतऱ्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन C35 तुज देनान फावो जालो पेज 43 Mito itato ka mundo
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या देवाक सोबेस्पोट मानून घेवं. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बोली आमी तुका समर्पितांव. तुजे अगणीत पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्वकाली आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें ताणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगेती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरोंतुरी गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्परचे नांवीन येता ताका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी औंडो खाता आनी हे कालशींतलें पियेता तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्यांत समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरफोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या एकवटान आतां आमी खूब वाडलेली आसा. तो ताकाच एकवटोन सगळीं आमची इंतेसां मागणी मनांत दवरया आनी जेजूक एकवटोन ताच्या पवित्र आत्म्यान आतां आमी बरोबर हे मागणें म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुच्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासण. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें आनी आतां हांगसर आमी हाजीर आसलेलीं आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी दुसऱ्यांक, आमचे सरशी आसलेल्यांक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 51, Dulab Jesu D8. Page 51, D8. Amci so shi, this round, round, round,
जेजू आमच्या काळजांत आयला तर आमी दोळे धांपया आनी ताका एकवटोन ववेळ सारया. जे आमचे कोश्ट आसात तितले आमी ताचे स्वाधीन करुया. दूख आसा आनी ताचे सुरशें धरून तें काड म्हणून आमी विनंती करुया. पूण आमी तर तें ताचे बरोबर सोंसूंक जाय, बोजगूंक जाय जाल्यार हो खुरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवंक तो आमकां संतोशान बोदतलो, आनंदांत आमचें जिवीत सारूंक तो आमकां घोटाय दितलो. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. कोणोळे बापा, ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतलीं आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. मात सुगत बसात. पयलीं स्वते सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जी हांगसर कोण वावुरतात, पासप केलां, गायन केलां, आमचे ए मिडियाक ब्रदर तेंचो सगळो वावुरता, सगळ्यांक मीस दाखोवच्याक आनी तुमकां सगळ्यांक तोकस घेवन व्हडा मोगान तुमी हांगसर आयिल्लीं आसात. सुबां आशिर्वाद तुमचेर पडटलोच आनी हे भाशेन तुमकां गोठाय जेजू मेळ्ळी. आनी कशे भाशेन जेजूक एकवटून रावंक जाय तें तुमकां हांवें सांगलां. जेजूचेच शिकोवण तुमकां दिल्लें आसा. 10 तारखेर आयज 9 न्ही, फाल्यां 10 मीस जातकूच 8 चर्च बंद आसतली. कित्याक ती कॅस्केट पळय आसा, सायबाची कूड भितर घातलेली आसा. ती कॅस्केटीन ती 1637 ह्या वर्सा ती घडून आयिल्ली आसा. म्हणजे ती सकयलो भाग आसलेलो, वयलो भाग मागीर म्हण हितून 1634 37 38 जालोलो आसा तो. म्हणटच ते भाशेन ती घडून आयिल्ली आसा. त्या उपरांत ताचेर वावर कांय करूंक ना. आतां ती इतलीं वर्सां जालीं मातशी फराक जाल्ली आसा. तिचेर वावर करूंक जाय. हांवें इटालियनाक हाडलेले म्हज्या आमिगा देशी, पूण ती थंयसर वचोंक जायना कित्याक खूब डिफिकल्टी आसा. म्हणटच ते म्हणटात हांगसरूच करात. फाल्यां सान हांगसर ताचेर वावर चलतलो. ती सकयल काडून हांगसर ते वावर करतले. 2 म्हयने लागतले कडेक. पूण सायबाक आमी थंयसरूच दवरतले हांव. तर तुमी जी कोण येतली ताका थंयसरूच पळयतले, पूण दुसरे केसीन घालतले हांव. ती इटालियाक सान आयिल्ली. ती एकदम बरी केस आसा, पूण भायरूच आसलेली ती तशीच निग्लेक्ट जालेली. आतां त्याचेरूय वावर करूंक लागलेले आसा आमी, पूण फुडें करतले हांव.
म्हणून ताका लागून फाल्यां म्हण हितूं मीस जातकूच बोन आसतली इगोर्ज तो वावर करूंक जाय सगळें काडूंक जाय थंयच्यान वयर ताका लागून मिसां सदांच 2, 7 आनी 8 सांगेचें एक मीस आसता तें तुमच्यान यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता आमचो यूट्यूब तुमी जाणात कितें नांव पळय तें ऑफिशियल बेजिलिका बॉन जेजू खूब जाणां तुमी हेरूय म्हण हितूं वापरता पूण हें आमचें खास हाचेर तुमकां एडवर्टिजमेंट बा कांय मेळचें ना दुसऱ्यांचेर खूब फाटीं थोडे आजार जाले की ना मागीर एडवर्टिजमेंट येता आमचेचेर येवपाक ना आमचे आतां 12-13 हजार जालेले आसात पूण आमी एडवर्टायजमेंट कांय घेना पूण तें तुमच्यान पळोवंक जाता दुसरें म्हणजे आयतारा दीस 4 मिसां आसतलीं 7, 8, 9, 15, 10, 10-15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले तर आतां आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया सदां म्हणून तूं आशिर्वादाक येवंक जाता आनी तुमकां कुमसारूय खंय वचोंक जाता मागीर सर्वेस्पर तुमचें सोवें आसूं आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो हेंचो जीव जरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या जाण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोण एकल्यार आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार G12 जेजू आमचो सोडवणार पेज 103 जेजू आमचो सोडवणार तुमकां जाय जाल्यार उमांग घेतल्या उपरांत मागीर कुमसाराक वचोंक जाता